मोदी सरकाराच्या काळात देशाची सर्वांगीण उदरगत जाल्या अशें मत वास्कोचे आमदार दाजी साळकर हांणी व्यक्त केला। केंद्र सरकाराच्या आणि राज्य सरकाराच्या येवजण्यांचो लोकांनी लाभ घेवपाक जाय। हे फाटभुंयेर आपणे वास्को ह्या येवजणेची जनजागृताय करपाक सुरवात केल्या अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली। हे सगळे जे हे आशिल्ले निर्णय हे कितली वर्सां म्हणजे रडकडत आशिल्ले, पूण एक स्ट्रॉंग नेतृत्व कशें आसचें हे आज आमकां नरेंद्र मोदीजीन दाखोवन दिलां। आणि त्या खातीरूच आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांक आज हो एक प्राऊड फिलींग 8 वर्सां आमी कंप्लीट जाता, त्या खातीरूच हो एक प्रोग्राम आमी हातान घेतलो। 2014 भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येयल्ले, नरेंद्रभाई मोदी देशाचे प्रधानमंत्री जाल्ले। त्या वेळाचेर लोकांनी एक विश्वास दवरून ताका निवडून दिलो। परत 2019 नरेंद्रभाई मोदीक बीजेपी सरकाराक केंद्रात सरकार आयले आणि ही 8 वर्सां पूर्ण जाता। ह्या 8 वर्सांत जे कितें डेव्हलपमेंट केलां आमी ते सगळ्यांनी पळयलें आसा। मागीर ते गरिबां खातीर आसत, भुरग्यांच्या खातीर आसत, युवकां खातीर आसत, शेतकऱ्यां खातीर आसत। आमचो एकूच स्लोगन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास ह्याच मूळ मंत्राचेर भारतीय जनता पार्टी कार्य करता। आणि येणाऱ्या 2024 पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येतलें आणि जे कार्य गेल्या 8 वर्सांनी आमी जे केल्लें आसा ते ह्या पत्रकान आमी नमूद केल्लें आसा। गोंया भितर जे कार्य केल्ले आसा ते सगळे नमूद केल्ले आसा। आणि आज भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते दारादारांनी भोंवतात सगळ्यांक सांगपाक की भारतीय जनता पार्टीचे स्किमी तुम्ही घेयात, जेंच्यांनी घेवंक ना आणि घेतला आणि जेंच्यांनी आमच्या बरोबर रावले तांकां देव बरें करूं।